पयलीं आमी हे विल्ल्याचे नरकासूर करताले. जे कोणे आसा ते काडून ते विणून हो नरकासूर आमी रेडी करताले. आतां कितें जालां, आतां कोणेय मेळना तितले, प्लस ते करपी आसा तेय चड करना, कित्याक तांकां नरकासुराच्या दिसांनीच तेंचें कितें काम आसा, खोटले बिटले करना. सो आतां आमी कितें करता, एक लोखणाचो नरकासूर रेडी करता. तो करून ताका पेपर मारून मागीर सगळें अशें आमी तोंड करता कागदाचें हें करून, आनी ते पद्दतीन आमी नरकासूर हो वार्शीक चालू दवरता. सो आमचें अशें हें आसा की आमी दर वर्सा हो नरकासूर करता, तो लासयता आनी नेक्स्ट इयर परत दुसरो करता. आतां जे नरकासूर करता ते लासयनात, तेच हाडटा, लास्ट इयराचे हें करता. म्हणल्यार ती एक्च्युअल प्रथा थंय दवरली, म्हणल्यार नरकासूर जो लासूंक जाय तो लासयता तसोच दवरता ते, आनी नेक्स्ट इयर परत सेम परत घेवन येता. ताका मातशें हें करता, रिनोवेशन तेंची करता आनी परत तो घेवन येता ते. आनी आमी जें करता ते आमी फूल तो केल्लो नरकासूर आसा तो जळयता आनी नेक्स्ट इयर दुसरो करता. सो सादारण तुमकां ₹1,00,000 खर्च येता अशें म्हणटा तुमी? हय, ₹1,00,000 असो वयता. प्लस तितून भुरग्याची मेहनतूय खूब आसता, की आतां सगळे भुरगे कामाक बीन गेले जाल्यार रातभर जागोर करता, सकाळची कामां तशेंच वयता. तशेंच परत आतां सुद्दां आमचे भुरगे कमी आसा, कित्याक ते कामा वयल्यान आतां येतले, ते 8 सुमार बीन काम स्टार्ट करता, ते 3 जायसर काम करता, परत सकाळचे वयता. ते नरकासुराक कितें आसा, ते तेंगेले तोच आसल्या कारणान तेंका एक वीकभर लागता. तो पॉलिश मारलो, पेंट मारलो, तेंचेंय काम जाता. आनी हायड्रॉलीक जे नरकासूर करता तेका म्हटल्यार भुरगे अशें चड लागना, ते ओन्ली मॅकानिकल, ते सगळें एकटो 2 जाण तो ऑपरेट करता. सो तुमचें अशें म्हणणें कितें, आतां कॉम्पिटिशन जाता पळय थंय कितें अशें स्पेशल प्रायज दवरचें काय तुमकां कशें कितें कन्सिडर करचें? स्पेशल प्रायज म्हटल्यार पळय, स्पेशल प्रायज ते दवरताच, ना अशी न्ही. ते एक पारंपारीक नरकासूर असो दवरता आनी ताका तेंचो प्रायज जे एमावंट जो आसता तो 10 ते 15 हजार अशें सांगलें म्हणून 10 ते 15 हजारूच आसता. सो आमी कितें म्हणटा, आमकां कन्सिडर करपाचें फर्स्ट 3 प्रायजां भितर. आमी अशें म्हणना की आमकां कंपल्सरी प्रायज दिवचें. आमचो नरकासूर पळोवचो, तेजी फाटली मेहनत पळोवची, तेजी फाटली कला पळोवपाची, आनी त्या प्रमाणें आमकां प्रायज दिवपा. आमी अशें म्हणना की ऑर्गनायझरां आमी अशें म्हणना की आमकां पयल्याच प्रायज जाय ना दुसऱ्याच प्रायज जाय. आमी कितें म्हणटा, आमकां ते मेन कॉम्पिटिशनाक हें घेवपाचें, तितून दवरपाचें. आमकां अशें पारंपारीक अशें न्हय, तें म्हटल्यार आमकां सायडलायन केल्ल्या भशेन जाता. आमकां आतां पळोवपाक गेल्यार एक 15 वर्सां, म्हणजे म्हाजे 15 वर्सां एजीच्यान आमी हो नरकासूर करतात. तुमी पळयता हो नरकासूर तो आमी पारंपारीक करतात. तो करपाक अंदाजे आमकां खर्च ₹1,00,000 तरी येता आनी 1 म्हयनो लागता आमकां तो करपाक. म्हणजे हो नरकासूर करपाचें फाटल्यान कारण म्हणजे ती परंपरा लोकांक, आमी म्हणजे शिरोडेकारांनी एक परंपरा आसा ती तशी परंपरा दवरले कडेन आसा. आतां ते कितें करता, पयलीं एक 4-5 नरकासूर करताले शिरोड्या, आतां फक्त 1 करतात किंवा 2 करतात. कित्याक तर ते परवडना. आनी हे पारंपारीक नरकासुराक मेन म्हणजे प्रायजो कोण दिनात. पारंपारीक गट जो आसा तेजी फर्स्ट प्रायज आसा ते 10 ते 15 हजार. आनी जे बिन पारंपारीक जे ट्रॉलीन करतात नरकासूर तांकां 1,00,000-1.5 प्रायज आसता. आनी ते नरकासूर लासना. नरकासुराची परंपरा कशी आसता की तो जातकीर फातोडेचेर कृष्णाचो कृष्ण देवाचो वध करून ताका लासतात. पूण ते जे हायड्रोलिकाचे पांयाचे ट्रॉलीन जे करतात ते लासना, पूण तांकां प्रायज चड आसतात. सो भुरगे बेजारले, आतां कितें करया, एकच करया रे, एक परंपरा दवरया म्हणून एक करया अशें म्हणून लागतात. कित्याक तर प्रायजां मेळनात. प्रायजां मेळना इन सेन्स ते प्रायज दिवपाक वचनात, की पारंपारीक गटांची प्रायजांच कमी आसा. सो आमची एक विनंती आसा की तेणी हे नरकासुरा फाटल्यान जें कार्य आसा, जे तेजे फाटल्यान बॅक स्टेज जे कार्य करता तेंचे तरी हें करून कितें तरी प्रायजाची रक्कम वाडोवची, जावं एक कन्सिडर करचें तांकां, अशी मागणी आसा. ना, म्हाका हांगा पारंपारीक आनी हे जे करता पळय न्ही, हितून कितें डिफरन्स म्हणजे आमी जो हें तेजें नरकासुराचें तोंड, टोटल तो नरकासूर आसा 25 फूट आनी तो नाचोवन आमी कृष्णा कडच्यान तेजो वध करून ताका सकाळचो आमी लासयतात. पूण हे जे ट्रॉली वयले करतात ते लासयनात, ते तशें दवरतात. फुडले वर्स आयले की तांकां ते पॉलिश केले, दुसरो कलर मारलो, मातशें हें दुसरे मुवमेंट दाखयले, सेपरेट जालो. पूण आमकां एवरी इयर नवो करचो पडटा, कित्याक आमी परंपरा जपल्या. सो तशी कितें तरी स्पेशल कॅटेगरी जावं तेंच्यांनी मेंटेन तेणी केल्या. प्रायजाची जी रक्कम आसा ती सामकी कमी आसा. पारंपारीक हेका ते 10 ते 15 हजार रुपया प्रायज आसता तेंगेले.
आनी तुमकां कितलो येता खर्च एक आमकां लाखभर येता, लाखाच्या वयर. लाखाच्या वयर येता. टोटल ताका 1 म्हयनो लागता. आमी नवरात्रा पयलीं ताका स्टार्ट करतात करपाचें. कित्याक ताका सगळें कागदां मारतात. थर्माकोलाचो आमी चड वापर करनात, फक्त हे भांगऱ्या खातीर तितलें थर्माकोल. पूण तेजें जें आसा ताका फक्त हें करता कपडा. आनी चड करून कोण्याचो बीन वापर दिसता. कोणे लोखंड मदीं मदीं खंय घटसाणीक जालें लोखंड आनी कागद आनी कपडे. म्हणजे म्हाजे एजीचे 15 वर्सांच्यान आमी करपाक लागलेले हें व्हडलो. ताजे पयलीं करताले, पूण हांव जेन्ना हातून आयला तेन्ना करता. आनी आतां अशी परिस्थिती जाली की हे भुरगे म्हणटा येदो ल्हान करया. कित्याक पयलीं कितले 3 करी तुमी दिसता? 4-5 आसताले. 5 आसताले. आतां ते वयल्यान कितले येयले? 2च जातात आतां. 2च जाता. ओके. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.